तुझ्या रक्ताचो हजार पृथ्वीक सर्व दिवं शकतो पुरो. पयलेच तेसां तीर्प वाचतना आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बगेन कुत्सवरी सोडलाय सगळो संसार. येसूचें काळीज धडधडले. हे एक विचित्र न्यायस्थान. नीतीदारस अपराधाच्या स्थानार सुखीदारांनीच तीर्प वाचले. होसाना होसाना म्हूण उलो मारले. कुर्साय तका म्हूण बोब घाली लागले. तुझे शीस उपास करिनात. गोवांच्यो कोणश्यो मोडोवन सब्बाताचो कायदो मोडतात म्हूण धर्मशास्त्री अपराध मांडटाना शिसा तर्फेन जेजू उलयल्लो. प्रद्वार आदारतना धरल्ले स्त्रियेक अन्याय फातरोंक पळयतना जेजू तिचे पाटतीन उलोवन तिका जीव दान दिल्लो. पूण आतां तो एक सुरो जाला. नीच तापोवंक आयिल्लो तोच अनितीच्या जाळाक सांपडला. अधिकाराच्या मोगान भरिल्ल्या पिलातान निरापराधी जेजूक अपराधी करून आपले हात धुले. हरे, तुमी कित्याक ओगी आसात? त्या देवांचेर त्या पिलाताचेर तुमचें बोट जोगतात गी? नाका, कित्याक तुमी मुचेर अनितीचें पोरमान वाचलां. पतीन पत्नीचेर, पत्नीन आपल्या पतीचेर दुबाव करून मोतीच करचे ते आजार निर्धार. संवसाराचो उजवाड देखच्या आदींच गर्भांतल्या पिंत्राचेर वाचचें तें गर्भापात म्हणलें तीर्प. एकल्याच्या व्यक्तित्वा वयर करी पुसूंक ती व्यक्ती फाटल्यान सौगांनी सांगाता मेळून उलोवच्यो त्यो खबरो, कोडी, नालिसायचीं उतरां आज मुझेर परत परत मरणाचें तीर्प वाचूंक कारण जातात. दुबळ्या शेजारांचेर अनितीन जुल्म चलचें कळीत आसोनी आमकां कित्याक पेल्याची कंत म्हणून ओगोस बसोन अन्यायाक पाठिंबो दितना स्वार्थान मोसरान पेल्याक जावचें बरेपण आडायतना निरापराध्याक अपराधी करतना तुमी म्हाकाच अनितीच्या जाळाक संपडायतात आनी मुखार पुनी नितीच्या वाटेन सोलोंक शिका. हेरांक जियोंक सोडा. म्हाका न्याय जोडून दिया. सोम्या जेजू, आमी सबार पावटी पिलाता बरी निरापराधाच्या शिक्षेक कारण जाल्या. सत आनी नीत आमकां जाय जाल्ले बरी आमी गोंडयलां. दुबळे धाकटे आनी निरापराधाच्या पक्षेक उलोवंक आमी सुकल्या. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सुसले मये मोगतो उपकार खंयचे काय म्हज्या काळजा कुसार मेल्ल्या जेजूचे. तुझी खुशी बापा, तुझी खुशी बापा, तुझी खुशी बापा, तुझी खुशी मुझी नहीं बापा, मुझी नहीं बापा, तुझी खुशी सदा सा. मुझी नहीं बापा, मुझी नहीं बापा, तुझी खुशी सदा सा. मोनाची ती परमान तुझीर वाचता आसतना कांब्याक बांदून सोम्या जेरबान मारता आसतना कुर्ती बेसान जावो आमटी शिरशिरताना बापा कुशी काळजांत दिवती सोसता आसतना बापा तुझी खुशी बापा, तुझी खुशी बापा, तुझी खुशी
ते साव कुरीस वावयतना आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्त कित्याक तुज्या त्या बगेवन कुसावरी सडेलाई सगळो संसार मुसो पाटलाव करूंक कुशी व्हरताय तर गे तुजो कुरीस आनी ये म्हज्या पाटल्यान म्हणलो जेजू आज तोच कुरीस घेवन आमच्या मुखल्यान समकता दुसरी कसलीच वाट नासतना जेजून कुरीस कांदार घेतलो गी ना बिलकुल ना जर जेजून मौन केल्लें तर घेतच मणी म्हळ्या तावनच ताका सुकोवन घेवये आसले पूण ताणें तशें केलें ना बगार बापान आपणाक दिल्ली जबाबदारी पोंताक पावोवचे खातीर मरणाकच सवाल उडोवन तें धैर्यान स्विकार केलें मोगाच्या मनशांचो विश्वासघात सैनिकांचें क्रूर वर्तन दुस्मानाच्यो शिंत्र्यो जमल्ल्या लोकांचे तमाशे लास्टचें वोत तरी हाचे मदें जेजू आसलो शांत विधेय आनी कालतो त्या दीस मात्र न्ही आजय हो कुरीस हांव वावोनूच आसा जल्मातावनूच कुडींत तकलेंत अपांग जावन आसल्या आपल्या बाळाक अनाथ आश्रांत दवरिनासतना खुद्द आपली सेवा दिवची ती आवय बापय हांवूच आपल्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर तांची आमची आयदनां घासची ती स्त्री एने तेने कुलीचें काम सोदून आसत तो दादलो हांवूच घरांत मांद्रेक शेवटल्ल्या प्रायस्तांची पिडेस्तांची सेवा साकरी कांयच पुरपूस नासतना आंबरपुक्यो आसोसोवें करता पळय ती व्यक्ती हांवूच जिवितान येवचे आसले कश्टांचे बरें देवाची खुशी म्हूण शांतपणान आनी सोंसणीकायेन स्विकार करन धैर्यान कारण बांद खुद्द वावयल्ल्या किरीत तुका ह्या पयणार म्हजे संगी मेटां काडूंक जावची नात मोगाळा सोम्या आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान त्याग सॅक्रिफीस हाचो अर्थ आमकां शिकय जिवितान कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार सुकारी मारिल्ल्याक सुलभायची वाट सोदल्ल्याक आमी बोगसाणें मागता सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूत आमची कर सुदेवमय मागता उपकार खंयसय म्हज्या काळजा कुसा मेल्ल्या जेजूचे तेसांव पयले पावटी पडटना आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता सडेलाई सगळो संसार आरीच्या पिडेगराक उठ आनी चल म्हूण सांगलो जेजू पेद्रूक दर्यांतल्यान चलून ये म्हूण सांगलो ह्या वेळार दांटोन खुर्सापंदा पयले पावटी पडला वजन वावयतेल्यानो म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दिता म्हूण सांगलो जेजू आमच्या पातकांनी दिल्लें वजन वावोंक तांकां नासता सोडून आसा आतां उठोन उबे रावंक सयत सकत ना वय देवाचो पूत तो तरी आमा पातक्यां खातीर ताणें घेतिल्ल्या मनशा सेंबान तोय अस्कत तोय पडला पूण ताचे खातीर न्ही आमचे खातीर वय पयले पावटी तुमी पाताक म्हणल्या कुस्सापंदा पडिल्ल्या गटीत असो तुमकां
उगडास आसा. पयले पावटी लिपोवन लिपोवन बिडी सिगरेट ओडली. उपरांत परत परत ती शेवन गुलाम जालोय. पयले पावटी इश्टा सांगाता मेळोवन आमाल पियोलोय. उपरांत परत परत पियोवन आमाली जालोय. पयले पावटी अनैतीक संबंध, पयले पावटी प्रद्वार, पयले पावटी राग, मोसर, हगे हें सर तुमी पयले पावटी पडली गडितानेंगी. तवळ तुमच्याच सक्ते वयर तुमी पातयेल्यात. अंतस्कनान दंपून दवरलेलें आस्तें दाड्डे जालां. तुमी करचें तें पाताक हें चिंतून ह्या विशीं नियाळ करूंक की तुमकां पुरसोत ना. त्या देखून परत परत पातकान लोळोवन आसात. उठा, पातकांनी तुटल्लें जिवीत घेवन बापा बोक्सी म्हणून उलो मारल्या त्या सुंखागारा बरी जायात. जिवितान सुकोवन पडचें साज, पूण पडल्यांनी उठ जैस. म्हजेर आनी म्हज्या सत्तेचेर पातयेनी दवरून म्हजे संगी मेटां काडूंक प्रयत्न करा. सोम्या जेजू, पातकी संवसारान जिवन आसतना आमकां नाडन आमकां पातकान सांपडावन नास करूंक सकच्या ताळण्या वयर जैत व्हरूंक कृपा दी. ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक कसलेंच प्रयत्न करिनातल्याक आमकां बक्षी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सगळे मये मागतो उपकार तनसे काय म्हज्या काळजा कुस्सा मेल्ल्या जेजूचे. Tuzo polita, sostituzioni alta, dogliando caita Gesù, mogu tuzo cintana, dogliando caita Gesù. सोतेंच तेसांव आवयक मेळटाना आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बगेन कुत्सावळी सोडलाय सगळो संसार. कालवारी वाटेर जेजू सोदता. स्वता तो आपले मोगाचे आवयक आनी आपले ताका ती पळोवंक मेळटा. तिका पळयलोच तो गळगळ्यान रडटा. पुता, अशें कित्याक केलें? त्या दिसा देवळान विचारलें तें सवाल परत ती विचार तशें ताका बगता. माय, हांव म्हज्या बापाच्या कामान मग्न जालां, हें तूं नेणायगी? त्या दिसा ताणें देवळान दिल्ली ती जबाब आजय परत दिवंक प्रयत्न करनच आसा, पूण उतरां सुटनात. आपल्या पुता खातीर त्या आवयन कितलें भोगल्लें जावयेत, पूण तिका न्हीद लाबोंक ना. आपल्या पुताची असहाय्यक परिस्थिती पळोवन तिचें काळीज रडटा. तरी आपल्या पुताचें मिसांव संपूर्ण करच्या कामान ताच्या आदाराक ती आयल्या. आपल्या पुताक देत दिता, बोळ दिता. आवयच्या आशिर्वादान आपलें पैण मुंदारिता जेजू. कशें म्हज्या जिवितांत म्हजी आवय आसली गे, तशेंच तुज्या जिवितांत ती तुजी वडिलां आसात. म्हज्या आवयन म्हजे खातीर काडिल्ले कश्ट सोंसचे आटेविटे तीं भोगतात. पूण आय पापयानो, तुमचे खातीर दीस रात कश्ट वावंटकान जिवीत झरयलेल्या तांची सारकी जतन घेनासतना घरांतलें भायर घालून आसऱ्यांतल्या वणंदी भितर कुडावन तांच्या दोळ्यांनी दुकां आडयतात मू. ती घरांत आसल्यार खरंदाय, गान, गलीज, तांची पोरणी संस्कृती, भुरग्यांच्या आधुनीक रितीच्या वाडावळेक मारेकार. अशें चिंतून तांकां पयस करच्या तुमची मुखली गत कितें? तुमकां एक तांच्या प्रायेक पावोवंक आसा.
असो उगडास तुमकां विसरला. आपल्या वडिलांचे उतार धिक्कारसून आपणाक जाय तशें मुखार वचून ह्या आधुनीक मतलबी संवसाराच्या आकर्शणाक बली जाल्ल्या युवजांना विशीं हांव कितें सांगूं. तुमच्या वडिलांक मान दिया, तवळ मात्र तुमी म्हजे संगी चलतल्यात. सोम्यान जेजू आमच्या वडिलांक फावो तो मान गौरव दिवंक, तांचो अखेर पर्यंत मोग करूंक आमकां शिकय. आमकां स्वार्थाक, आपलेशाक आनी कुशलकायेक लागून तांकां दुखोवन चलिल्ल्याक आमकां बक्षी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, सगळे मये मागता उपकार खंयचे काय म्हज्या काळजा उत्साह मेल्ल्या जेजूचे. Help him carry the cross. मोसूची सोन्याची वडवी काता, मोसो जल्मो ताचे थंय संतोष पावता. क्रिस्तीक म्हाका बसून आरता, वैभवता सगळें जाता. मोसूची सोन्याची वडवी काता, पंचवें स्तसांव सिरेनाच्या सिमावन कुमोक करतना आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन कुत्सा वरवीं सडयला हे सगळो हो संवसार. जेजूची कूड निद्रान जाल्या, मेटां कामतात, सकत कुसकोन येता. कांट्या कुंट्यांनी भरिल्ल्या वाटेर तो एकसुरस कुरीसवून आसा. आपल्या जिवितान सबारांक ताणें कुमोक केल्ली, पूण ह्या वेळार ताका कुमकेची गरज आसा. आनी तवळ मुखल्यान चलून येता सिरेनाचो सिमांव. सिपाय ताका धरतात, जेजूच्या कुर्साक खान मारूंक बोळ करतात. दुसरी वाडनांतलो सिमांव कुर्साक खान मारता. म्हज्या कश्टांच्या ह्या पयणार म्हाका आदार दिल्ल्या त्या सिरेनेच्या सिमावाक हांव विसरूंक शकनगी. म्हज्या खांद्या वयलें वजें त्या सिरेनेच्या सिमावन वयलेलें सारकें, पूण म्हज्या काळजाची जडाय आपूण ववयता म्हणटाय गी. कश्टां आनवारान सांपडोवन दुबळिकायेच्या सांकळेन आडसून कोरगून गुप्ती दुखांक गळोवच्या तुज्या शेजारी भावंडांक कुमोक कर. एकसुरपणान वळवळतेल्यांक सांगात दी. पिडे शिडेन वळवळून सदांनीत घर आस्पत्र म्हणून भोवून जिविताची आशास सांडलेल्या पिडेस्तांची बेडकर. तांकां समाधान दी. जेन्ना पेल्याच्या कश्टान तूं वांटेली जाताय, तोवळ तूं ह्या कुर्साचें वजन मात्र न्हय, म्हज्या काळजाची जडाय अळू करताय हें तूं जाणा आसा. मोगाळा सोम्या सिरेनाच्या सिमांव बरी कश्टान आसल्यांक, गरजेंत आसल्यांक कुमोक करचें उदार मन आमचे थंय रस म्हूण मागता हांव. एकामेकाच्या कश्टान पावोवंक इन्कार केल्ल्याक आमकां बक्षी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, सगळे मये मागता उपकार खंयचे काय म्हज्या काळजा उत्साह मेल्ल्या जेजूचे. मुझे काय बांधले कुमुक मागता तुम्ही हात दिले. बोका तेरास मोच्या सर्गीच्या बापाचे, मोच्या लाना बावडा किते तुम्ही केले, म्हाकाच तुम्ही केले. मोच्या लाना बावडा
सोवेस्त सावन वेरोनिकान मुखामळ पुसतना आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सावरवीं सडयलाई सगळो संवसार. जेजूच्या माथ्या वयर सणसिल्ल्या त्या कुरुवाचेर सिपाई बेतांनी मारतना ते कांटे खिळ्यावरी ताच्या दोळ्यांक तोपताले. दोळ्यान दुकाने बगा रक्ताची जरस उक्ती जावन मुखामळ सगळें रक्ता बरी जाल्लें. ताचे वयर कुडिसो गाम, वाटेची धूळ आनी त्या निश्ठूर सिपायांची तिंपी. जेजू भोंवती पळयता कांय दिसना, कारण दोळ्यांत रगत खिंडेलां. आनी ह्या ऐन वखदां एक चली निश्ठूर सिपायांच्या आनी भिवंकुऱ्या लोकां मदल्यान दैरान येता आनी जेजूचे मुखामळ पुसता. आनी ती थीर चली जावन आसा वेरोनिका. आबळे त्या चलयेन म्हजें मुखामळ पुसतना इल्लें समाधान जाल्लें बरी जालें. म्हजी वळख मेळनातलें मुखामळ पळोवन ती धीर चली वेरोनिका काकुळटीन भरली. म्हजे कश्ट समजूंक शकली. तुमी म्हाका समजूंक शकतात गी. रस्त्या देगेन बाबा बाये म्हणून भीक मागच्या भिकाऱ्या तेवशीं एक पावटी म्हणी तुमी दिश्ट घाल्या गी. तांकां मोगान कुमो केल्या वा पुरपुरोन गरवकाल ओर्द कुमगार काजार मीस आनी जिबल्यो म्हणून दरबारान सक्कड करतात म्हूण व्हडल्या दरबारान कर्ण हजारांनी दुडू जवान पिवण आनी श्रंगारां खातीर पिड्ड्यारकच्या संदर्भी प्रायवंताच्या आश्रयांत भुरग्यांच्या अनाथ आश्रमांत राखून आसल्या म्हज्या भावंडांचो तुमकां उडास आयला. जोम्या मदल्या साबारां परी जायनाकात. वेरोनिका परी फुडें सरा आनी हेरांक आदर्श जायात. सोम्यान देवा, वेरोनिका थंय आसलें धैर्य बोळ आमचे थंय रस आनी हेरांक आदर्श जावचें तसलें जिवीत आमचें कर. आमचें पळकुरें आनी भिवंकुरें जिवीत आमकां बक्षी. सोम्या काकूत आमची कर. सगळे मये मागता उपकार खंयचेकाय म्हज्या काळजाक उत्साह मेल्ल्या जेजूचे. अशिरंत कारचिनी वाटे खंडीत मेळटेली सलवोनी. निराशेची चिनी सांजे पातयेनी जाता निद्राणी. तेसांव परत पडटना आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या त्या बगेन कुर्सावरवीं सडयलाई सगळो संवसार. जेजू परत मातयेन पडून दडबडून आसा. कुर्साची जडाय चड जाल्या. चपकाचे मार तडवूंक जायनासता वद्दाडटा. पांयांक बोळ नासता मातयेन माती जावन पडून आसा. जेजून कितल्या जाणांक जीव दिवंक ना. बरो समारियागार तसल्या बोपारी मुखांत्र पेल्यांच्या घरचे कशें पावचें
तें शिकयलां. धर्माची संप्रदाय मोडन सब्बाताच्या दिसांनी सयत खोडकारांक कुर्ड्यांक बरें केलें. पूण आतां त्याच मनशा कुळा खातीर अस्कत जावन धर्मीक पडल्या ताका कुमोग करची गत ना जाल्या. कुडीच्या मारांच्या की मतीचे गाय चड आनी चड दूख दिवनच आसात. कित्याक हे कश्ट? कित्याक ही दूख? कित्याक हे मरण? तुवें अशें पुरा उलोवंक नुसो म्हणलें पेद्रोन. ह्या कश्टांक भिवन हांव हो कुरीस तिरस्कार करता म्हूण चिंताय गी. सबार पावटी हांव पडटलों हें कळीत आसुनूच हो कुरीस हांव वावून आसा. हांव फैल जातलों अशें चिंतून इस्कॉलाक वचनासतना गेल्यार शिकनासता रावच्या भुरग्यां विशीं हांव कितें सांगूं. नश्ट जातलो म्हणून व्यापाराक देवनासतना रावोंक जाता गी. रुखाक सडनासतना सकला पडचें आसा गी. हरएक सलवनी जैताचें मेट हें समजून घे. तुजें तें आसलें शेळेपण, उदासपण, निरासपण काण उडय, सुडसुडीत जा. पिरगजीच्या संस्थांनी कर्याळ जा. प्रयत्न कर. म्हज्या आदाराचेर भरवसो दवर. जैत तुजें जातलें. मोगाळा सोम्या शेळमोडें निरासपणाचें अळसायेचें जिवीत सांडून सुडसुडीत जिवीत सारूंक आमकां प्रेरीत कर. दिल्ली देणी गळसी नासता, करीत आसलें काम करिनासता समकाल्याक आमकां बक्षी. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सगळे मये मोगतो उपकार खंयकाय म्हज्या काळजा कुसा मेल्ल्या जेजूचे. Somebody help him! Show him love! ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರೇನು, ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಪಡೆವೆ. ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. 8वें स्तसांव जेरुसलेम्याच्यो स्त्रियो रडटाना. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या घेवन कुत्सावरी सोडयला सगळो संवसार. रुदान करतेल्यानो तुमी कितलीं बागी. कित्याक देव तुमकां बुजयतलो. अशें म्हूण दोंगरातावन एक दीस जेसून शिकयल्लें. जिवितांत सबार पावटी ताणें दुखां घडयल्यान. ताच्या मोगाच्या लाजराच्या फोंडा लागीं तो रडिल्लो. जेरुसलेम शहराचेर येवची दुर्गत चिंतून तो रडिल्लो. पूण आज ताची शिकवण आयकून पाटलाव केल्ल्यो जेरुसलेम्याच्यो थोड्यो स्त्रियो सर बरें केल्ल्या, सर बरें शिकयल्ल्या तांच्या मेस्त्रीक आयिल्ली कुडीची गत पळोवन दुखां गळयतात. सोम्याच्या कुडीची दूख न्हय तरी मोतीची दूख तरी वांटून घेवया म्हणल्या चिंतपान तांची दुखां बळटात. आज तुज्या समाजेंती सभा स्त्रियो दुखां गळयतात हें तूं जाणायंगी. दोतीच्या देवसराक संपडोवन कामुकी दादल्याच्या धवलेक ओळख जावन समाजेचो अबल वर्ग म्हणल्या बोंदेरा खाल शोशीत जावन स्त्रियांनी वाळयलेल्यो दुखांच्यो झरी तुका दिसनात गी. स्त्री म्हळ्यार साकर्न
असल्या कीळ भावनांनी तूं तांचे लागीं अमनुष्य रितीन सल्लाय तर धिक्कार तुका. म्हजे खातीर रडच्या स्त्रियांक हांवें बुजयलां. तुज्यान तशें करूंक साध्य आसा. तर गळाय कित्याक? वोस तांची दुकां पुसून काड आनी म्हजे संगी चल. सुम्यांचेसू समाजेन कश्टोंच्या मान गौरवांची वद्दाच्या स्त्रियां खातीर बिरमोत पावून तांकां कुमकी हात दिवंक आमकां प्रेरीत कर आनी तांकां समानतेन पळोवंक सेल्वाल्या आमकां बक्षी. सोम्या काकूत आमची कर. सुम्या काकूत आमची कर. सगळी माय म्हाका उपकार कसे तेसांव परत पडटना आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्यां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुत्सावरवीं सुडयलाय सगळो संवसार. आदल्या दिसा सांजेर शिसा सांगता जेजू आपले निमाणे जेवण जेवल्लो. रात सगळी न्हीद नातले वरवीं दोळे झड जाल्ले. उलोवंक सयत सकत ना. परत परत धुळींत धूळ सावन तो वद्दाडून आसा. अशें जातलें म्हूण खंडीत सावन जेजूक कळीत आसलें. देखून तो परत परत उठता दय साणी नासता आपलें पैण मुंदार सोन वेता. हांव परत परत धैर्य आपणावन आसा. हें कित्याक तूं जाणाय? सदांच हांव सकाळीं उठोन बापा लागीं मागतलो. सगळो दीस बापाचें काम करन परत सांजेर निर्जन प्रदेशान एकलोच मागतालो. हांवें म्हज्या शिसा लागीं म्हजे खातीर निदान आसतना 1 घंटो जागे आसून बापा लागीं मागणें करा म्हणून परतून मागलें. पूण तांच्यान जालें ना. त्या देखून ते म्हाका हांगा एक सुर्याक सोन्न पळोवन दावल्यात. शिसांनी मागणें करूंक शिकय म्हणून सांगतना मोगान शिकयलें. मरणाचें परमान वाचलें तावन आतां पर्यान मागोनूच आसा. म्हजें जिवीत एक मागणें जावन आसलें. म्हजें मागणेंच ह्या म्हज्या कुर्सा वाटेचेर आदार आनी बोळ जावन आसा. तुका मागणें करची संवय आसा वा तें काम हें काम म्हणून सदां कामांतच बुडोवन आसाय? हे मनशा सदां टीव्ही सिनेमा पळोवन इश्टा इश्टीनी सांगाता गजाली कांतोवन वेळ इबाडून आसाय मू? तुज्या जिविताक तुज्या उदरगतीक कारण जाल्ल्या सर्गींच्या बापा संगी आनी म्हजे संगी तुजो थोडो वेळ करसून तुज्या जिविताक दैवीक आदार जोडून घेनायंगी. मागणें तुज्या सर कश्टांक परिहार दितलें. सोम्यांचेसू आमचें जिवीत मागण्याचें जिवीत जावन बदली. आमची जिणी बापाचे कुशे प्रमाणे सारूंक आमकां प्रेरण दी. आमच्या जिवितान मागणें सांडून आमचीच खुशी केल्ल्याक आमकां बक्षी. सोम्या काकूत आमची कर. सगळी माय मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजाक कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे. उंचिताना बापान पुताक धाडलो ह्या संवसाराक म्हजी सोडवण करच्या. जायना टापो निस्तेर येतो बोडलो दुनियान मोचे गुलामाक सोडोवच्या. तूं पळका
wisau tuka Usilotu Sesna Terwelkata Awis wisau tuka Usilotu Sesna दावेस्त सावन आंग वस्तूर वोण काडटना आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता त्या बगेन को सवरी सोडलाय सगळो संसार भोव कश्टांनी पुरसनेन बलीच्या जाग्याक जेजू पावलो आपणाच्या जिवाची बली भेटोवंक तो तयार जाताना त्या शिपायांनी ताच्या कुडीचो गायाक चिटकोवन रावल्ले ते वस्तूर निष्ठुरायेन ओडलें तवळ गाय उसाळ्ळें रगत परत वाळोवंक लागलें आदल्या दिसा शिसा सांगता जेवल्ल्या निमाणे जेवणा वेळी आपणाच्या मोगाचो संकेत जावन आपणाचें आंग वस्तूर काण दवरन पांय धुल्ले पूण आज स्वार्थाचो संकेत जावन सिपाय वोण काडटात जेजूच्या जिविताची एकच आस्त ताच्या मोगाच्या मायन आपल्या हातांत शिवून दिल्लें तें आंग वस्तूर तिची मोगाची काणीक आज शिपायांच्या हाती जुगाराची वस्त जाल्या तुजे आंग वस्तूर विसारल्याक शलोय दी म्हूण हांवें शिकयलें आनी आज हांव शिकयल्ले बरी सल्लां म्हजे लागीं दिवंक आनी कितेंच ना पूण तुजे थंय हांव कितें पळयतां तुवें न्हेसलें वस्तूर अळत मिरवून लेका वरतो सोरो तशेंच ड्रग्स आनी इतर मादक द्रव्यां शेवन घरा सारकें पावन आसतना चारडेंत वा वाटेर पोडल्यांचे कुणारी जावन गणेड्डें जालां आधुनीक संस्कृती आधुनीक फॅशन म्हणून तुवें न्हेसलें तें अर्दें कुरें नेसान माणसुगेची गड मिरवून संगलाचें जालां व्याभिचार जुगार कुणी मोसोर हगे परीकपण ह्या कथांनी बुडोवन तें काळें जालां नाका तुका नाका असलें आंग वस्तूर खाण उडय तें एक मर्यादेचें मनसुगेचें सर्वांक पसंदेचें जावचें जिवीत तूं नेस आनी विणगो आसच्या म्हाकाय नेसोंक दी सोम्यांचेसू आमचें जिवीत उतरांनी करण्यांनी मानसुगी सांबाळूंक तूं प्रेरण दी विविध पाठ सवयांक बली जावन स्कांदलाचें जिवीत जिवन आसच्या आमकां बक्षी नितळ निर्मळ जिविताची कृपा दी सोम्या काकूत आमची कर Suluiki tu somya kusai tana Asuluiki tu somya kusai tana Oh cintas tana maka kam surta Asuluiki tu somya kusai tana इकरावें स्तेसांव कुर्साक खिळयतना आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्यान जेजू क्रिस्ता जेजू जल्मातना पाळणें नातल्लें हिवांत आंकोडतना पांगरूंक कांबाळ नातल्ली पूण आज ताचे खातीर कुर्साचें हांतुळण तयार जालां तवळ बापय सुसे सांगता सुतारी सावन रुखाक खिळे रिगयतालो पूण आज ताच्या समासा भितर 3 खिळे रिगयल्यात सर बरें केल्ल्या त्या हाता पांयांचेर लोंगडाचे खिळे दवरन सुत्यान बडयतना हाय काटा मांस पापसोन रगत उसलोन आसा दुखींचे सुरडटा बोबाट मारता पूण ताची बोबाट कोणाकच आयकाना
ताच्या सर्गींच्या बापाक सयत. अरे तुज्या आतांती खेळे त्या शिपायांनी मारलेले पावनान म्हणून तुवें किल्ले आण आयलाय गी. मुजे कुडीर ते रिगोवंक अवकाश ना म्हूण म्हजीच बावंडा जावन आसच्या तुज्या शेजाऱ्याचेर रिगोवंक पळयताय. आक्रमण करून तांचो जागो भितर घाल तांणी उदार जायनाशें विविध शिंत्र्यो खेळन तांच्या भुरग्यांक बऱ्यो सैरिको येताना त्यो आडावन तांचे विशयन खबरो करून तांचें नांव पाड करून हे किल्ले तांच्या कुडीक बडयताय गी. हाय्यो तुका कित्याक ही दुराशा? कितें तर फायदो हांवें भेटोवंक वेच्या ह्या सॅक्रिफिसाचो? कान उडय ते किळे राजिसा तुज्या पेल्या कडेन मुजें दूख उणें कर. सोम्यान जेजू राग मोसोर फारीकपण हाग्यान भरलेलें जिवीत सांडून सदांच पेल्यांचे बरेपण आशेवचें निस्वार्थी मनोभावाची जिणी जिवंक गरज आसचें बरें मोन आमचे थंय रस म्हूण मागता. आमकां बोगोस आनी आमची काकूत कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सगळी माय मागता उपकार खंयचे गाय म्हज्या काळजान खुबसार मेल्या जेजूचे. देवा ध्यानिसुवे देवा ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾಡು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಿರುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ಜೇಸೆ ಮನೆಯುಳು ರಕ್ತದ ಬೆವರಲು ಸುರಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪಡೆದ ನಾನು ಧನ್ಯನು ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ. 12वें स्तेसांव उमकळोन प्राण अर्पिताना आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या बगेन तुसा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार. येदोळ पर्यंत जेजून कुशीन कुरीस ववयलो पूण आतां कुसानच ताका ववयला. सर्गा आनी भुमी मदें उमकळोन बली जाता. आमच्या आनी देवा मदें एक बांद जाता. सर्गांतां वर्त्या बरवशान तो भुमीक देंवल्लो पूण संवसारान ताका नाका तो आमकां नाका म्हूण तिरस्कार केल्लो जाल्यारय कुर्सातावन आपले आवेक आपल्या मोगाच्या शिसांचे तबेन दिवन तिका ह्या संवसाराची आवय केली. ह्या ताच्या उदारकरणेक ताका मेळ्ळें इनाम कुर्साचें मरण. मोर्च्या वेळारी समाधानीन म्हाका मरूंक सोडलें ना. तूं देवाचो पूत वयतर सकला देवून पळोवया म्हणून म्हजी नकलां केलीं. हांव रागा जावंक ना तांचे खातीर हांवें मागलें. बापा ते कितें करतात तें नेणांत तांकां बक्षी. बापाची सर कामां समतस म्हजो आत्मो ताच्या हातांत उपसून दिवन हांवें प्राण केलो. म्हजो शीस जावंक तूं कुशी व्हरताय तर तुजें राजांव जावं दी न्हय. दोळ्यांक दोळो दांतांक दांत बागार बोगसाण आनी समाधान. जर तूं तुज्या पेल्याक बक्षिनाय तर तुका म्हजो सर्गीचो बापी बक्षिसो ना. हेरांक बक्षीस नासतना कशें तुवें हांवें शिकयल्लें बापाचें मागणें म्हणटाय. पाश्चाताप पावोवन दुखांक गळोवन बापा लागीं स तुज्या पातकांक बोगसाणें माग. तुवें जोडलेलें बोगसाणें हेरांकी वाट आनी म्हज्या मरणाचें पूण जोडून घे. मोगाळा सोम्या
कश्टा दुकान वळवळून असल्यारी तुझ्या दुस्मनांक तुवें बोगशिलें. बोगसण्याची वाट आमकां दाखयलें. आमच्या बोगसण्याच्या जिविताद्वारी आमी तुजे खरे पाटलावदारी म्हणून संवसाराक दाखोवंक आमकां आत्मीक धैर्य आनी सकत दी म्हूण मागता हांव. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव महिमा मागता उपकार खंयसर काय तुज्या काळजाक उत्साह मेल्ल्या जेजूचे. परत आवेच्या उस्क्यार आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता. त्याच्या बगेन कुत्सावरी सोडयला एक सगळो संसार. जेसूची कूड निर्जीव जाल्या. ह्या वेळा ताच्या आवेक जाल्लें तें दूख कोण ताडवंक सकत. आपूण जिवन आसून आपल्या तरणाट्या पुताची ती निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेतिल्ल्या त्या आवेचें रडणें कोण समजूंक सकत. तिणें ताका गोरवां खावणेन जल्म दिलो. ताका राखचे खातीर इजिप्त गांवाक ती पळून धांवली. देवाळांत सुकिल्ल्या वेळार सगळ्यांनी सोदून निमाणें मेळटाना हाताक धरून आपोवन वन गेली. आपणाचो पूत जेवी नासता न्हिदा नासता लोकां सेवेन मग्न जाल्ल्या तवळ ताका सुताऱ्याचो पूत पोटारी पातक्यांचो इश्ट अशें हलकिताना ताचे बगलेक रावून समाधान करतली. तो कुरीस घेवन वेताना फाटल्यानच आयली. तिणें केल्ल्या ह्या सर उपकारांक तिका मेळ्ळें इनाम तिच्या पुताची निर्जीव कूड. कित्याक आज तिका हो अन्याय. हाका कारण कोण. तुजी पातकां म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तुजी पातकां. तुज्या पातकां खातीर नेंगी हांवें जीव दिलो. तुका सोडोवच्या खातीर नेंगी हांवें म्हजीच बली अर्पिली. वस म्हज्या जाग्यार म्हज्या आवयचो पूत वा दुजा कशें जावचें म्हणून विचारताय गी. तुजी जिणी बदली कोटी जिणी सांड बऱ्या शगुनी जिणेक वेंग मार. तवळ म्हजें हें बलिदान व्यर्थ जावचें ना. म्हज्या आवयकी समाधान लाभतलें. वस मुखार सर तिका बुजोवन दी. सोम्या जेजू तुज्या आवयन तुका जल्म दिलो. तुका मोगान वागयलो. जतनायेन सांबाळलो. अखेर पर्यंत संगात दिलो. आनी अशें बापाची चरणदसी जावन ती जियेली. तिचें तें कालतें जिवीत आमी आपणावन आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव महिमा मागता उपकार खंयसर काय तुज्या काळजाक उत्साह मेल्ल्या जेजूचे. विसृत काय एका भुंया आपल्या पालोची उंचाक तांदुल्या. आवय तरी विसर पडत हांव तुका विसरचोना. विसृत काय एका भुंया आपल्या पालोची उंचाक तांदुल्या. आवय तरी विसर पडत हांव तुका विसरचोना. 14वें स्तेसांव.
फोंडांत विशेव घेताना आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुसावळी सोडयलाय सगळो संवसार सगळें संपलें आनी आतां हांव ह्या पोंडांत विशेव घेवन आसा हांव जावन आसा जीव आनी जिवनपण अशें हांवें म्हळें पूण आतां निर्जीव जावन ह्या पोंडांत खंयसरपणी आसा गी जिवीत दिवच्या देवानच मरचें हें सर घडलां तुजे खातीर हांव मेलां म्हूण म्हजे वयलो भावार्थ सांडी नाका हांव मेलो तें नीज काणी न्ही पूण मरणांतच सगळें संपना जल्म आनी मरण जिवितांतलीं दोन सतां मरतना तो मेल्लोसो बरें जालें म्हणच्या तसलें जिवीत तुजें जायना जावं मेल्यान न्हय तरी अमर जाल्ल्या महान व्यक्ती बरी तें जायसय म्हजे खातीर मार्तेर मेल्ले सांत आनी सांतिन्यो तांकां नेकेपिल्ल्या पोंडांतच उरोंक नात बागार संवसाराकच आदर्श जावंक पावल्यांत बरे गूण शगुनी जिवीत बापाचो आनी पेल्याचो मोग हें जावन आसलें तांचें जिवीत त्या पासत ते मेल्यान तरी जियेतात तर तूं मेलोय तर संवसार तुजो कसो उगडास दवरतलो हाचे विशयांत चिंता केल्याय चिंत आनी नियाळ कर जिवीत सारके रितीन मांडून हाड तवळ मात्र म्हजे संगी तूं पुना जिवनपणांत भागीदार जातलोय जेजू तुवें ह्या संवसारान तुज्या बापान दिल्ली जबाबदारी पाळन ताचे कुशे प्रमाणे चलोवन आम्हा सर्वांक सोडवण लाभयली ह्या सोडवणेचो फळ आमकां सर्वांनी जोडी सारकी तुजे शिकवणे काल आमचें जिवीत बांदून हाडूंक खरे क्रिस्तांव जावन जिवंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव सोम्या काकूत आमची कर सदैव मागता उपकार करून म्हज्या काळजांत कुसा मेल्ल्या जेजूचे